नमस्कार सगळे प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, माय मोगाचो येवकार. आम्ही सगळे ऑर्गनायझिंग कमिटी मेंबर आमच्या बरोबर आसा आमचे मेंटर आणि मार्गदर्शक आमदार श्री मायकल लोबो, जे आम्ही फाटले फावट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले. आमची 11वी आकाश कंदील स्पर्धा जी आम्ही डिक्लेअर केल्ली 1 तारीख नोव्हेंबराची. आता काही अपर्यायी कारणांक लागून आम्ही ती स्पर्धा आता ह्या महिन्याच्या 24 तारखेर आयोजित केलेली आसा. सगळ्या कळयता जे आमचे स्पर्धक आसा आणि जे आमचे कार्यक्रमाक हाजीर रावता दर वर्सा, ह्या वर्सा आकाश कंदील स्पर्धा 24 ऑक्टोबर 2025 सकाळी सुरू जातली, ह्यांक सुरू जातली आणि सांजे 5 बंद जातली. जे आमचे स्पर्धक आसा तांकां विनंती करता की तुम्ही जे आकाश कंदील करतले ते आम्ही सकाळ फुडें 10 रेजिस्ट्रेशन सुरू करतले. आम्ही व्हडल्या दबाज्यान हो उत्सव मनयता. पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशन ह्या वर्साय वेगवेगळे मनोरंजनाचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेले आसा. तुमच्या सगळ्यांचे मनोरंजन जातले. दिवाळीचो सण हो असोच उजेडान फुलोवया, पर्रा गांवान व्हडलो एक रिकॉर्ड करया आणि व्हड संख्येन तुम्ही आकाश कंदील हांगासर स्पर्धेक हाजीर हाडपाचे आणि तुम्ही इनामां घेवपाचे. कित्याक ह्या वर्सा पयले सांगल्या प्रमाणे जास्त इनामां आसा आणि प्रत्येकाक आमी हांगा इनाम दिता, तांकां इन्सेंटीव दिता. सो सगळ्यांक आमी प्रायजीस अशे दिता. सो तेन्ना दर वर्सा जी आमची स्पर्धा जाता, ह्या वर्सा 11वी स्पर्धा ही आयोजीत जाता सक्सेसफुली. हे सगळे जाता तुमच्या सहकार्यान, तुमचो साथ आमकां सतत मेळत आसता, आमच्या आमदाराचो साथ मेळत आसता आणि आमचे वांगडी आसा पंचायत आणि इतर आमचे सहकारी आसात त्यांचो आमकां सतत मदत आसता. सो सगळे मेळून पर्रा 24 ऑक्टोबर सगळ्यांनी येवचे. देव बरें करूं. तुम्ही सांगा न्ही, आम्ही तिथं सांग सेम आहे बरे या वेळा डेटच चेंज सर या वेळा मुखेल आकर्षण किती आपण ते सांगा त्याचा प्रोग्राम आसा. आम्ही आकाश कंदील स्पर्धा जी हा 24 म्हणजे फर्स्ट हा ती 1 नोव्हेंबर आणले ते आम्ही 24 ऑक्टोबराचेर आणले. आणि स्पेशली गोवन फोक डान्स, दिवली डान्स आसूं, वेगवेगळे तेंचे डान्स आसात आमचे गोवन कल्चराचे. हे आमी एक वाटेन आमचे युथाक, यंग जनरेशनाक दाखोवपा खातीर हे आमी प्रेजेंट करपाचें आहा. तेचे भायर एक म्युजिकल प्रोग्राम हो नामनीचे बँड गोंयचे आनी कांय मुंबयचे अशें मिक्स करून ते आमी प्रयत्न चालू आहा आमचो हाडपाक आनी ते म्हाका अवश्य येतले. नेम अजूनही फायनलायज जावना. 100% वील गेट अ गुड परफॉर्मर्स टू परफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी आर इन्वायटिंग ईच एंड एवरी गोवन टू कम टू पार्रा to show part of your life from Parra to Goa and to the entire nation, आमचे भारतात आणि अख्खे वर्ल्डाक. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. थँक यू. any celebrity this time like that? No, we may get can पण असा झाले येतले. Celebrities are all our goals. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.